तुम्ही पळयले आसतले गटर बिटर काय मारूना देगेक सगळो रस्तो कबार जाला आणि लोक पडटात स्लीप जावन. ही सगळी आख्खी हेची रस्त्याची माती उसोन सगळी रस्त्यार येयल्यार लोक आयज टू व्हिलरीन वयता, फोर व्हिलरीचे सोडून घाल, तितून निसरट जावचे ना, पडचो ना. टू व्हिलरीन पडटले. काल 2 जाण पडले तिकडे. सरकाराक एक मागणी आसा म्हाजे कडेन, पंचायतीकूय आसा, तुमी हो गटर बांदून घेयात मरे तुमी. राती एक इन्सिडेंट जाला हांगसर. सगळ्यांटाक 200-250 वर्सां जुनो वडाचें झाड शिमे मारुती म्हणून हांगसर एक बरें नांव लौकीक जाल्लें. सबंद 8 गांवचे 8 वाड्या वयले लोक मेळून हांगा एक उत्सवाचो कार्यक्रम साजरो करताले प्रत्येक वर्सा. जेणे करून भावेची खूब लोक येताले आनी हांगा एक लोकांची वेगळी श्रद्धा आशिल्ली. एक काही जी मागणी आसा ती वेवस्थीत पूर्ण जातली. राती अचानक करंटाक 3-2 वरां की हे झाड अकस्मात मुळां सकयल पडून गेल्लें. जेणे करून सगळी लायटी खांबे तुटून गेल्ले आसा आनी अर्थ रात टोटल काळखान जाल्ली आसा. म्हळ्यार हे आतां फायर ब्रिगेडीन हे करपाक सकाळ फुडें इन्सिडंट घडलो. गांवचे सरपंच स्थानीक पंचान मेळून इन्फॉर्म केलें फायर ब्रिगेडीक. ताबडतोब फायर ब्रिगेड हाडून आज सद्या सगळे गांवचे लोकांच्या सांगतान हें काम निवळ करपाचें काम चालू आसा. याने विकलें तिणी आनी हिणी भरपूर खणलें सकयल. खणून सगळें कितलें सकयल सकयल आमचें घातलें आनी तें आमचें जो लोट गेलो आनी सगळें आमची घरां ही तुका सांगता देवाक सांगतल्या भशेन हांगा पोकोळ जावन म्हाजी कडेन तकली जाली ती तुका हांव सांगना. तेन्ना तुमी आमकां रोड बरे भाशेन दिया. ओन्ली हितून पंचायत सुद्दां हें आहा. कित्याक पंचायतीन जर ड्रेनेज सारकी केल्ली जाल्यार हें उदीक हें एकदम सगळें विलेजीचें आख्खें उदीक लोक हांगासर आमचे हितून येता आनी थंय मॅनेजमेंट कांयच ना. प्रत्येक जाण आपापली कन्स्ट्रक्शनां करून आपापलें सांबाळटा आनी जे हेवटेन आहा तें आमकां वॉयस नासल्या कारणान हें सगळें तेवटेन गेलां आनी हें सगळें लोट गेलां. म्हणजे सगळीं खंयच्यान ड्रायनेज म्हणटा तो सिस्टम ना. ड्रायनेज आसल्यार सगळें सारकें जाता आनी वी आर इन ट्रबल. आतां राती जर आमी जर 4 सुमार वचून जर हायलायट करूं ना जाल्यार हें सगळें डावन येतलें. ही वाट ही दिसता तुका ती वाट सगळी सगळें भितर शुगर हें आतां मेल्ट जाता पळय थंय भितर गेलां सगळें तो.